दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा सोम्या, आयचो हो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळसांतावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादा तुवें भरलें आसता. वो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थभरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामांचेर तुजें मोलादीक बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आसऱ्या खाल राखून व्हर. सर्व अवघडांतली आनी हर अनाहुतांतली आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवाचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमच्या देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळायेची जर सर्वांच्या काळजांक उर्बेन भरोवन दी. तुजी अमोलीक काकुळत संवसाराच्या मुल्या मुल्यान वाळोवन दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परसळोवन दी म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वाक्य 4 ते 15 म्हणसर. जायत्या शहरांतावन लोक जेजू सरशीन येतच आसलो. अशे लोकांचो मोसडत वेताना जेजू तांकां ही ओपार सांगली. एक वोंपी आपलें बी वोंपूंक भायर सरून गेलो. तो वोंपतना तांतलें थोडें मेरेर पडलें आनी तें मुस्तून गेलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन केलें. हेर थोडें बी कडपी सुवातेर पडलें. तें किरलालें, पूण शेळणातले वरवीं करपोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या जडकुटां मदें पडलें. कांट्या झाडां ताचें सवें वाडटना ताका तांणी अडसून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय तें वाडोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावलें. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसात तो आयकूं. हे ओपारीचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राजाचे गूट समजोवंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते ओपारींच्या रुपार दिल्यात. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. हे ओपारीचो अर्थ असो: बी म्हळ्यार देवाचें उतार. मेरेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतार आयकतात, पूण तांणी सतमनून बाचावी जोडिनाशें देंवसार येवन ताच्या काळजांतलें उतार तक्षण काडून व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतार आयकून संतोशान तें मानून घेतात, पूण तांचे थंय पाळ रोंबाडांतले वरवीं ते थोडोसो काळ सतमनतात आनी ताळणी आयिल्ल्या वेळार ते सण सोडतात. कांट्या झाडां मदें पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकतले हेर थोडे, पूण हे जिन्याच्यो राटावळी, गिरेस्तकाय आनी कुशलायो हांकां चिरडितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळतात आनी तिरासारेन फळ दितात. ते देवाचें उतार हें. जेजू वोंप्याची ओपार सांगून देवाचें उतर कशें विविध जाग्यांनी विविध मापान फळादीक जाता म्हणलें समजयता. बी आपणाकच वोंपून घेना,
बगार वंपीच तें बी वंपता. दैवीक उतार वंपूंक देवूस पयलें मेट घेता. थोडे बी मेरेर कडपी सुवातेर कांट्या झाडां मदें पडल्यारी देव वंपचें केदींच रावयना. कित्याक देव धाराळ आनी उदार. ताचें उतर सदांच लभ्य. पूण देवाचें उतर उण्या मोलाचें न्ही, तें मोलादीक. देखून हे मोलादीक उतर हर एका जाग्यांनी फळादीक जायना. कारण मनशाचें काळीज आनी जिवीत देवाच्या उतराक सूक्त वातावरण या जागो जावंक शकना. देवाचें उतर म्हणलें बी स्विकार केल्यार पावना. तें मरये बरी जगोवन दवरीचें. तवळ देंवसार तें काडून व्हरचो ना. देवाचें उतर म्हणलें बी काळजांत रोमून रावा जाय, किरला जाय, फळ दिवचें तसलें जिणें वातावरण आमी दिवंक जाय. जर देवाचें उतर 100 वांट्यांनी फळ दी जाय तर संवसारी अडकळी आनी ताळण्या वयर जैत वरचें तसलें साधन आनी बरें मन गरज. सप्टेंबराची 23 तारीख सांत पाद्रे पियोचें फेस्त. गाया गुर्ताचो याजक. 1999 मे 2 तारीखेर पापा जुआंव पावल II पाद्रे पियो पियेत्रेलचिनाक आल्तरीच्या मानाक उबारतना अशें म्हणालो: क्रिस्ताचो खुरीस मोगाचो, नांवाडदीक विद्याशाळ, निजायकी मोगाची निरंतर झर, कश्टा वरवीं नितळ जाल्लो. ह्या पातेण्याच्या शिसाचो मोग क्रिस्तांतय आनी क्रिस्ताच्या सोडवणेचे सुवार्थेंतय हेराची काळजां ओडूंक शकला. निजायकी पियोक भाग्यवंतपणाक उबारतना त्या मोगाच्या नांवाडदीक विद्याशाळांत ताचें संपूर्ण शुद्धीकरण जालें म्हणयंत. इटलीच्या पियेत्रेलचिनांत ग्राझिया पोर्गोइन आनी मारियाजू सप्पादे नुंजियो हांकां 1887 इसवेच्या मे 25 तारीखेर फ्रांकोइस जल्मलो. मोर्कोनाच्या कापुचीन फ्रायरींत 1903 वर्सा जनेराच्या 22 तारीखेर मेळाची मुस्तायकी घेतना फ्रांकोइसान आपलें नांव पियो म्हूण घेतलें. 1907 इसवेच्या जनेराच्या 20 आनी 7 तारीखेर ताणें शाश्वीत संभ्रमीक समर्पण करून 1910 इसवेच्या ऑगस्ट 10 तारीखेर याजकाची दिक्षा स्वीकार केली. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान बरोवन पियो आपलें आपोवणें पेल्याच्या बरेपणा खातीर वावर करूंक ताका लाबिल्लो उलो म्हूण मानून घेवन उर्बेन मुखार सरलो. ह्या फ्रांसीस आसेसीच्या पुताची देवभक्त इतली गूंड आसली की देवान ताका 1910 वर्सा एका विशेश्ट कुरपे खातीर विंगड केलो आनी ती कुरपा स्टिग्माटा म्हणजे गायांचें गुर्त आपल्या कुडीर वावोवचें 1918 सप्टेंबर 20 तारीखेर थावन हे गायाचे गुर्त सान जियोवानी रोमोडोंत आपल्या व्यक्तित्वांत खंचले. गुंडायेची भक्त मागणें आनी शाणेपण आसल्या ताचे थंय याजकाच्या मिशावाचे शेगूण विविध तरांनी दिसून आयले. आत्मीक निर्देशन दिवचें आनी कुमसाराच्या साक्रामेंतांत वेळ खर्चूंचो ताची विशेश देणी जावन आसली. ह्या खातीर दिसपडते जायतीं वरां तो खर्चितलो. अशें कश्टाच्या काळजांत आनी पातकी मनशा कुळाक देवाच्या बक्षणाचो मोग तो पाटयतलो. ताचेंच भाग्यवंतपण ताका संपर्क केल्ल्यांचेर प्रभाव घालतलें. अशें ताका आन्नेकलो सांत फ्रांसीस म्हूण नांव आयलें. सर्वांच्याकी चड ताच्या आपोस्तलीक वावरांत ताणें भेटोवचें भक्तीभरीत मिसाचें बलिदान सर्वांक भक्तीक प्रेरणान भोगतलें. पाद्रे पियोक जायती आध्यात्मीक अनुभवाची देणी लाबिल्ली. आंकवार मरयेची भेट, एकाच वेळा 2 जाग्यांनी आसचें, आंज आसोवें एकवट, प्रवादपणाचें आनी पिडा गूण करचें इत्यादी. सांगातच दूख आनी कश्टांचो वांटोय ताणें भोगलो. प्रत्येक जावन गाया गुर्ता विशांत आपणातावनूच आनी पेल्यातावनूच दुबाव आनी नापातेणी ताणें भोगली.
पूण हें सर्व त्या बऱ्या पाद्रेन फ्रांसिस्कन स्पिरिता प्रमाणे बऱ्या मनान स्वीकार केलें. पवित्र सभेंत गायाच्या गुर्तांचो पयलो याजक 1968 इसवेंत सप्टेंबर 23 मरण पावता. तवळ पर्यंत जायत्या विश्वासींक आनंदाचें कारण तो जालो. देखूनच 2002 वर्साच्या जुनाच्या 16 तारीखेर ताका सांत म्हूण पासारच्या वेळी पापा जुआंव पावल II म्हणालो, पाद्रे पियो देवाची काकुळत वांटचो उदारी. सान पाद्रे पियोच्या मानाक नोवेन. सान पाद्रे पियो आमा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा, तुवें कापुचीन याजक सान पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली सावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतेन हांव अत्रेगान मागता ती कृपा म्हाका दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या महिमेक पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू, तुवें सांगलाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. अबळे हांव बडयतां, सोदतां, मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. ये म्हज्या जेजू, तुवें सांगलाय, सतत हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. अबळे बापा कडेन तुजे नांवी मागता तें म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. ये म्हज्या जेजू, तुवें सांगलाय, सतत हांव तुमकां सांगतां, सर्ग आनी संवसार सरात, पूण म्हजी उतरां सराशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत म्हाका भरवसो आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळसा, कश्ट आतेल्या थंय दया दाखयनासतना रावचें तुका असाध्य. आमचेर निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकुळत दाखय, आनी तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्तांनी दुलोबी काळसा मारिफात आमी तुजे लागीं मागता, ती कृपा तूं आमकां लाभय. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. सांजुजे जेजूच्या पोसक्या बापा, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो आवय बापयक खालतो जावन जियेल्ल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो कश्टा अनवारान थिरासण सांबाळलेल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो देव आपोवण्यांत थिरासण सांबाळलेल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो फ्रांसीस आसिसीच्या पाटलावदारा, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशावाच्या गायांनी नेटयल्ल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो येवकरिस्तांतय भक्तीन भरलेल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो प्राचिता मुखांतर नावाडलेल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो कुमसारीच्या साक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळत दाखयल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो वडिलांक खालतो जावन जियेल्ल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो मागण्यांत तिरासाण सांबाळलेल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणांत खालतो जाल्ल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो बापाच्या महिमे खातीर जियेल्ल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावुरलेल्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायचा, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो गरजेवंताक तक्षण पावच्या, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशा, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो आम्हा सोमेस्तांच्या आदारा, आम्हा पासत विनाती कर. सांपियो आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणयेक आपोवणें दिवन विविध कुरपे देण्यांनी तुवें भरलोय. ताच्या मागण्या आनी आसिसीच्या शेतांत क्रिस्ताचो याजक जावन तुवें ताका मागलोय. ताच्या पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासण रावन क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यांनी बर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सांपाद्रे पियोच्या मनाक मागणे. भोव पवित्र देवा, तुवें 20व्या शतमानांत इटलींत जियेल्ल्या कापुचीन याजक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनतेन कितें हांव अत्रेगान मागतां ती कृपा दया कर आनी सर जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. आमेन. या सकाळीच्या मागण्यान सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी प्रत्येक थरान मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी आतां आशेवया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका, आता आनी ससना. तुवें म्हाका रचलोय तुजो मोकरच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या, तुवें म्हाका विंचलोय सासर सुका पावच्या, तरी हांव फावो न्हय, सोम्या हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका, आता आनी ससना. निमाण्या त्या जेवणार साक्रिफीस घडलोय, हांवें सल्वार जावच्याक बापा भेटोवन दिलोय. ससनाच्या मरणांतलो तुवें म्हाका राखलोय, तरी हांव फावो न्हय, सोम्या हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका, आता आनी ससना. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी, आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी